नमस्कार सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार या पंचपक्वान प्रुडंटच्या कार्यावळीन सगळ्यांचे स्वागत। हांव अनन्या रेगे आणि म्हजी माय अर्चना रेगे आज दोघी आमी तुमच्या मुखार दोन रेसिपी करता। गोयच्यो फेमस रेसिपी सगळ्यांक खबर आसतल्यो, फणसाचे धोणस आणि नाचणीच्यो शिरवळ्यो। आता हीच रेसिपी आमी कित्याक घेतली जाल्यार आत्ताचो जो सीजन आसा हो उन्हाळो, त्या खातीर नाचणी ही इतकी शरीराक बरी कित्याक नाचणींतल्यान आमकां कॅल्शियम लो सगळे मेळटा आणि भुरग्यांक रोज नवीन नवीन पदार्थ लागता। त्या खातीर असे पौष्टिक पदार्थ जर आमी भुरग्यांक दिले तर भुरगीं चड करून खावपाकय वतली आणि आमकांय तांकां हेल्दी कितें तरी दिवपाक मेळटले। आणि फणसाचे धोणस हे ह्याच दिसान जातले कित्याक फणस आमकां ह्याच सिजनान मेळटा। त्या खातीर फणसाचे धोणस सुद्धा आणि नाचणीच्यो शिरवळ्यो आज जो आमी करतात हे गोयचे खरे पारंपारीक पदार्थ आसात। शिरवळ्यो पूर्वी तांदळाचे करतात आणि तीच खरी रेसिपी, पण उन्हाळ्यान आमी कितें तरी इनोवेटिव्ह केला म्हणून हांव ह्या दिसान नाचणीच्यो शिरवळ्यो कशो करपाच्यो हे तुमकां दाखयतले। कित्याक शिरवळ्यो म्हटले जाल्यार तो शिरवळेचो साचो घेवपाचो ताका खूब त्रास पडटा, म्हणून सद्दांच आमी शिरवळ्यो म्हटल्यार फाटी सरतात। तशें फाटी सरूंक जायना, त्या खातीर इजी रितेन कशें आमी करूं शकता आणि कशें फास्ट करून सुद्धा तीच टेस्ट आमी त्या पदार्थाक दिवं शकता ते तुमकां सगळे ह्या एपिसोडान पळोवचें मेळटलें। पण हो एपिसोड तुमकां लास्ट पर्यंत पळोवचो पडटलो। आता आमी पळोवया नाचणीच्या शिरवळ्योक कितें आमकां साहित्य लागता ते। नाचणीचे पीठ, सोय, गोड, हे गोड आसा हे सेंद्रिय गोड आसा त्या खातीर ते मातशे काळे दिसता, आणि ही वेलची। आता आपण पळोवया की नाचणीच्या शिरवळ्यो कशे करपाच्यो। इजी वेन कशें जातले तर सगळ्यांकडे चकलीचो साचो घराकडे आसताच, तर त्या चकलीच्या साच्यान पीठ घालचे पयलीं जितले आमी वाटीभर पीठ घेतात तितलेच वाटीभर गरम उदक घेवपाक जाय। हे हांवें पयलीं गरम करून घेतला, ते मिक्स करपाचे। गरम आसतले त्या खातीर चमचो घेवपाचो आणि पीठ सारकें मळून घेवपाक जाय। यादीन दवरपाचे जितले पीठ घेतला तितलेच उदक घेवपाक जाय। मातशें थंड जालें की हातान सारखे भाकरीक कशें मळटा आमी तशें पीठ कालून घेवूंक जाय। आणि हे पीठ कालयतना मातशें चवीनुसार ताका मीठ घालूंक जाय तातूंत। आता हे पीठ आसा हे आमी भाकरीन कशें करता तशें सारकें मऊ आणि मळूंक जाय, म्हणजे ते बरे जातले। आणि मागीर चकलीचो आमचो जो साचो आसा त्यातून आमी चकलीचे पीठ कशें घालता तशें ते पीठ घालून आपले इडलीचे पात्र आसता सगळ्यां घरा आसतले त्यातून सगळ्या एकेका घरान आमी ती शिरवळ्यो काडटली आणि इडली जशी आमी वाफयता तशी ती 10 मिनटान शिरवळ्यो आमी वाफून घेतली आणि नारळाच्या दुधान सर्व करतली। इतली इजी आसा, त्या खातीर सगळीच सुटीन हो शिरवळ्याचो प्रकार करून पळयतली आणि आमकां कमेंटान सांगतली की हो रेसिपी कशी जाल्या आणि कशी तुमकां दिसली ती। हे पळयात, जितले पीठ आमी घेतलेले तितलेच उदक घेवन हांवें हो पिठाचो गोळो तयार केला। आता हांव चकलीच्या साच्यान ते पीठ घालतले। आणि आता आमी इडलीच्या साच्यान ह्यो शिरवळ्यो घालतली। तर आमी चकल्यो जश्यो घालतात तशेंच ह्यो शिरवळ्यो चड दाट घालप न्ही, नाजाल्यार ती सारकी शिजोवची ना। हांव आतां तुमकां हे शिरवळ्यो म्हणून दाखयता, पण तुम्ही हे भुरग्यांक नूडल्स म्हणून सुद्धा दिवं शकता, त्यातून आणि एक रेसिपी जाऊ शकता। हे उकडलेले शिरवळ्यो जो आसा त्यातून तुमकां जाय ती भाजी घालून आणि भुरग्यांक मॅगी कशी आमी करून दितात तशी नाचणीच्यो तिखट मॅगी सुद्धा आमी भुरग्यांक ह्यातल्यान करून दिवं शकता। हे असे घालून
आम्ही एका 10 मिनटं उकड दितली. 1 वाटीच्या पिठान आमचे 1 साचो हो कंप्लीट जाता आणि मागीर आमी हो फूल साचो इडलीच्या भांड्यान उकडपाक दवरतली. सारके 10 मिनटं आमी ते उकडपाक जाय. आता आमी उकडपाक दवरुया. सद्दां आमी इडली दवरता तितले तेन्ना जितले उदक घालतली तितलेच उदक, चड उदक घालचें न्ही. आणि आता ह्यो शिरवळ्यो 10 मिनटान रेडी जातल्यो. तर आता आमी 10 मिनटां झालेली आसा आणि आमच्यो शिरवळ्यो रेडी आसा. तर पळोवया, हे पळा 10 मिनटान अशे शिजून येतात. 10 मिनटान गॅस बंद करपाचो आणि मागीर नाल्लाचें दूद आमी त्यातून घालून ते शिरवळ्यो सर्व करपाचे आसा. आता आमच्यो शिरवळ्यो रेडी आसा. ते सर्व करपा खातीर हांवें ह्यो शिरवळ्यो काडून घेतला आणि आता त्याच वयल्यान हांव नाल्लाचें दूद घालतलें. हे दूद कशें करप आमकां सगळ्यांक खबर आसा. तर नाल्लाचो चव आणि गोड घालून आमी हे नाल्लाचें दूद केलेलें आसा. शिरवळ्यो जो पर्यंत भिजता तितले दूद त्या वयर घालूंक जाय आणि आता ह्यो शिरवळ्यो खावपाक रेडी आसात. माझं नाव अर्चना अजित रेगे. आज तुमकां फणसाचे दोणस करून दाखोवपाचें आसा. तेचें साहित्य हांव तुमकां सांगता. हो फणसाचो पल्प आसा, रवो आसा, सदां आमी शिरो करता तो रवो आसा, सोय आसा, कांद्याचे कातळे आसा, काजूचे कुडके आसा आणि घरावें तूप आसा. आमकां केन्ना वर्षभर फणस मेळना, मे म्हयन्यानूच फणस मेळटा. तेन्ना आमी फणसाचें कितें करपाचें, फणस कापो फणस ना, रसाळ जो फणस आसता तो हाडपाचो, सगळें साफ करपाचें, चाळणीन बरो चाळून घेवपाचो आणि त्याचो जितको पल्प आसा त्याचो पेक्षा 1 नी अर्दो भांडे गोड घालपाचें आणि ते बरें खतखतून गुळाचें उदक सगळें वचूंक जाय आणि मागीर तो पल्प जो जाता तो आमी स्टीलच्या डब्यान किंवा काचेच्या भरणीन भरून दवरपाचो. आणि तो केन्ना आमकां जाय, आतां श्रावण म्हयने आल्या जाल्यार आमकां कितें गोडशें करपाचें आसा तेन्ना तुमी ते फणसाचें गर काडून भायर काडून दवरपाचो जितको जाय तितको आणि परत उरलेलो फ्रिजान दवरपाचो. अशें हांवें तें करून दवरला. आतां हो म्हजो आसा तो गेल्या वर्साचो फणसाचो रस आसा, म्हणजे बल्ब. ते पल्प आतां हांव तुमकां दोणस करून दाखयता. हांव आतां हितून तूप घालता. तूप मातशें गरम जालें तेतून रवो, रवो मातसो भाजून घेवपाचो. तेतूनच मातशें सोय घालपाची. काजूचे तुकडे, कातळ्यो, मागीर हो जो बल्ब आमी करून दवरला तो घालपाचो. आणि हे जशें आमी इडलीचे करता न्ही तशें हेचे हे करून घेवपाचे. जाय जाल्यार थोडेशें उदक घालपाचें, पण म्हाका दिसना हितून आतां उदक घालपाची गरज आसा. हे पळय आतां हांवें हे ना सगळें मिक्स करून घेतलां आणि अशें वेवस्थीत अशें थापोवन आतां हेचेर झाकण दवरता आणि 20 मिनटं बरोबर घड्याळाचें पळोवन 20 मिनटां नंतर जाय जाल्यार तुमकां वरतून पण भाजपाचें जाल्यार आमी कितें करतालीं, पयलीं आमच्या कडेन चूल आशिल्ली. चुलीचेर आमी कितें करताले, हांगा वयर केळीचें पान दवरताले. केळीचें पान मागीर निखारे दवरताले, मागीर ती वयरसूनय भाजले जाता. पण आतां तशी चूल ना म्हूण आमी कितें करता, सकलसून भाजून जालें की वयर ताट दवरता, ताटासून उलटे करता, परत परते करता आणि मागीर वरची जी बाजू आसता न्ही ती परत भाजली जाता. आतां सगळी कडेन चुलीची प्रयत्न म्हण हांवें आतां कितें करता, आमी सगळें जालें अशें तयार जालो सकलचे भाग की मागीर वयर ताटली दवरता, उरफाटे करता आणि परत उरफाटे करून मागीर वयरची जी बाजू आसा ती सकलसून भाजली जाता. आतां हे हांव भाजपाक दवरता. हे पळय अशें आमचे दोणस तयार जाला आसा. हे हांवें दोनूय सायडीन भाजले आसा. अर्ते करून आनी परते करून अशें दोनी बाजून भाजून दवरला. आतां हांव तुमकां खावपाक दिता. पळय खावन कशें लागता तें. Ba ba da ba ba.
आज आमच्या माय आणि सुनेच्या या जोडीच्या हेतून आम्ही या 2 रेसिपी दाखयल्यात. 2 रेसिपी असल्यो फणसाचे धोणस आणि नाचणीच्यो शिरवळ्यो. ह्या दोन्ही रेसिपी खरे तर गोंयच्या पारंपारीक रेसिपी आसा आणि ह्या उन्हाळ्यान नाचणी कित्याक खावप हें हांवें तुमकां पयलींच सांगलेलें आसा, कारण उन्हाळ्यान ती पचण्यात सुद्दां हलकी आसता आणि फणस आमकां ह्याच सिजनान मेळटा. त्या खातीर सिजनल फळे त्या सिजनान खावंक जाय आणि त्याची भुरग्यांक रूच येवंक जाय. त्या खातीर अशे वेगवेगळे डिशेस आमी भुरग्यांक दिवंक जाय. त्या खातीर ह्या दोन्ही डिशेसची रेसिपी या डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिलेली आसा. ती रेसिपी करून पळच्यो आणि मागीर आमच्या कमेंट बॉक्सान ही रेसिपी तुमकां कशी लागली, यातून तुमकां कितें आवडलें हें आमकां नक्की कळयात आणि पळयत राहात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.